आमदारां कडेन आमदाराच्या घरा कडेन किंवा घरा कडेन सोडून दिया पूण ऑफिसान तरी एटलिस्ट ऑफिसरांक आपोवपाक मुभा आसपा जाय कित्याक जेन्ना लोकांचो जो दरबार भरता लोक जेन्ना तेंची ग्रेवेन्सीज घेवन जर येता तेन्ना त्यांचे प्रश्न डिस्कस करता जाल्यार कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर जाय पडटात किंवा अधिकारी जाय पडटात ते ऑफिसांनी आपोवपाक जायना अशें जे आयज सीएमाची जे कितें सांगलां ताका आमी तेन्नाय हांवें सांगलें की हें चुकीचें आसा आयज फक्त कित्याक काँग्रेसचे आमदार चड आसात आनी भाजपाचे आमदार थोडे आसा म्हणून करता कितें ते हें आज पर्यंत केन्ना घडली ना किंवा आनी कितें सांगपाचो प्रयत्न जाला की खंयच्या तरी आमदारांनी हेजी पयलीं मिस्टेक केली हेज्या पयलीं आमदारान कोणी तरी मिस्टेक केली म्हणून तेजी सगळ्याच आमदारांक सगळें दिवप सारकी न्ही आयज कॉन्स्टिट्युन्सी अलावन्सीस म्हणून आमदाराक पयशे मेळटात सगळें आसता आनी कॉन्स्टिट्युन्सी भितर गेले उपरांत ऑफिसांनी जेन्ना लोक जेन्ना येतात तेन्ना लोकांचे अडचणी जर सॉल्व जातले जाल्यार अधिकारी जायच ऑफिसर जायत थंय आनी तांकां थंय आपोवप जायना खंय ते डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा आपोवप हें सारकें न्ही डेप्युटी कलेक्टर आतां सारकें सारको डेप्युटी कलेक्टर आसा तेजे कडेन 7-8 मतदारसंघ आसतात थंय कोण खंयचो आमदार असो बसतलो आनी त्या लोकांक त्या डेप्युटी कलेक्टर येतले जाल्यार फॉर एग्जाम्पल वेळ्ळी त्या भागाच्या वेळ्ळेच्या लोकांनी मडगांव येवचें पडलें कुंकळच्या लोकांनी वेळ्ळे मडगांव येवचें पडलें पण कलेक्टर ऑफिसांकच जर सगळ्या ऑफिसरांक एकठांय करप डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसरांक जाल्यार सगळे गांवच्या लोकांनी पयलीं मडगांव येवचें पडलें किंवा आमचे प्रत्येक तशें सारकें न्ही पण हें खंय तरी आतां घरांनी आपोवपाक नाका म्हणटा गजाल वेगळी घरांनी नाका पूण एटलीस्ट ऑफिसांनी तरी प्रत्येक आमदाराक लोकांक जो लोकप्रतिनिधी दितो ताका लोक आयले उपरांत तेचे अडचण सॉल्व करपा खातीर ऑफिसर जायच पडटलें पूण सरकारचें कितें धोरण म्हणटा समजना हें सारकें न्ही खंय तरी अशे पद्दतीन सांगप आनी मनमानी आपल्याक जाय तेच केल्ले भशेन करप हें सारकें न्ही प्रयत्न करतले न्ही काँग्रेसीक आतां तेंचो सरकार जो आसा हांव कित पर्यंत तेंचो स्थिर आसा तो प्रयत्न करपाचो प्रश्न येना तेंचे भितर सरकार जे तेणी आतां फॉर्म केल्लो आसा सरकार चलता ते सरकार सुद्दां तो स्टेबल आसता काय ना तातूंत प्रेसा चड खबर आसतलो तेंचे भितर घुसपूस जी आसा तेंचे जे स्वताचे आमदार जे आसात ते डिस्टर्ब आसात तेंचे भायले सगळे आमदार हाडून आपोवन जेन्ना तांकां मिनिस्ट्री दिलात किंवा आमचे स्वताचे जे आमदार आसात ते खुश आसा काय ना तो एक प्रश्न आसा दुसरे तेंचे अनेक मोठे मोठे लिडर आसा मुख्यमंत्री धरून ते अनेक 6-7 मंत्री तेंचे डिफीट जाला आनी मंत्री डिफीट जाले उपरांत तेंचे दुसरे जे आमदार निवडून येयल्ले आसात वेगवेगळे पार्टीचे ते आज मंत्री आसात आयज ते माजी मंत्री जे पार्टीचे सिनियर लिडर तांकां थंय स्वतंत्र अशें बाबा आपलो जरी आपूण डिफीट जालो खरो पूण आपलो गव्हर्मेंट आसा अशें म्हणून मेळटा कितें की तेंचे विरुद्ध जेन्ना निवडून आयिल्ले जे हे आसात ते मंत्री आसात आतां तांकां सीएम जो आसा तो तांकां नवी मंत्र्यांक खूश करतलो काय आपले ओल्ड जे लोक कलीग आसात तांकां खूश करतले म्हणजे खंय तरी हांवें उलोवन दाखोवपाची गरज ना ज्या पद्दतीन चल्ला हें सारकें न्ही आयज हे धडेबडे करून तुका अशें गव्हर्मेंट घडटा तेजी वेवस्था अशीच जाता